हालींच एका राज्यांतले भाजपाक लजेक घालपी हारीक लागून मोदी सरकारान 5 वरां भितर इंधनाचे दर उणे केले। हे सरकार कोणाक भियेना, हे सरकार कशेंच सुदरपाक ना, देखून ह्या सरकाराचो अंत जावप गरजेचो। काँग्रेसीचो गोंय वेंचणूक प्रभारी पी चिदंबरमाची ही उतरां। चिदंबरमाच्या फुडारपणा खाला मुरगांव मतदारसंघात काँग्रेसीन प्रचाराक नेटान सुरवात केल्या। या प्रचारात वाडट्या म्हारगायेचेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आवाज काडलो आनी सरकाराचेर फोग काडलो। तशेंच ह्या वेळार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान थळावो आमदार मिलिंद नायकाक उजरावन काडलो। मिलिंद हो भ्रश्ट आनी सूड घेवपी राजकारणी। फाटले वेंचणुकेंत आपाच्या उमेदवारा बरोबर सेटिंग लावन ताणें काँग्रेसीच्या संकल्पाक कांय मताच्या फरकान उडयलो। For months we have been protesting high prices of petrol and diesel. They did not budge. But after the by-election results, after the BJP lost Himachal Pradesh and suffered massive reverses in Rajasthan, West Bengal, Karnataka and Madhya Pradesh, within 5 hours, the prices of petrol and diesel were reduced. Why has the Prime Minister decided to repeal the 3 farm laws against which farmers have been agitating for 15 months in rain, amidst corona, in winter, in the cold, in the dust? Because he has feedback that in the next round of elections in 5 states, including Goa, BJP will be massively defeated. This government does not fear democracy. This government does not fear parliament. This government does not fear the courts. This government does not fear the people of India. This government fears only a defeat in elections. Therefore, the lesson for the people of India, the lesson for the people of Goa is this: we cannot mend this government. We must therefore end this government. Yes. What we cannot mend, we must end. मर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी दोनूय ते इलेक्शना पयलीं जाल्यार दोनूय इलेक्शनाचे रिजल्ट आशिल्ले ते मिलिंदाच्या अगेन्स्ट आशिल्ले, क्लियर दोनूय इलेक्शन। कारण तो जो मदीं कोणाकूय दवरता मतां फोडपाक आनी थंय तो 2 इलेक्शनाक सक्सेसफूल जाल्लो आशिल्लो। तसो पळयलो जाल्यार तसो मॅन्डेट मर्मगांवच्या मतदारसंघात मिलिंदाक केन्नाच दिलो ना। कारण मिलिंद म्हणजे तो सामको करप्ट आनी रिवेंजफूल पॉलिटिशियन। लोकांक तेणें काबार केल्ले आसा, लोकांचे वोटींग रायट तेणें डिस्ट्रॉय केल्ले आसा आनी त्या हातूंतल्यान तो डिवायड करून जिखपाक सोदता। आतां सुद्दां तो कॅन्डिडेट TMCक दिवपाक सोदता। म्हणजे तांकां खबर आसा BJP कॅनॉट डिफीट काँग्रेस एंड इन मर्मगांव BJP कॅनॉट डिफीट काँग्रेस। आय एम रिपीटिंग, लास्ट टायम आम आदमी पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक तेणें पर्रीकरा कडेन दिलो आनी पर्रीकराक सांगून तेणें आम आदमीचो कॅन्डिडेट घातलो आनी त्या कॅन्डिडेटान 240 मतां घेतली, 246 मतां घेतली आनी समकल 140 मतांनी पडलो। जेन्ना आमचो काँग्रेसीचो सरकार आसलेलो तेन्ना बरोबर हो फायनान्स मिनिस्टरान बरोबर हँडल केलेले। बट आयज हो BJP गव्हर्मेंट टोटल फेल जाल्लो आसा हे म्हारगाई हँडल करपाक लागलेले। तेन्ना तुमी पळयला आसतले BJPचे कशे लोक रस्त्यार येवन बॉब मारताले। 1 4 आने 1 8 आने सुद्दां जर पेट्रोलाचेर वाडलेले जाल्यार आयज आमी पळयता आयज पेट्रोलाचो रेट खंय पावलेलो आसा। अशें केन्नाच ह्या देशांत जाल्लेलें नासलें, कित्याक आयज 100च्या वयर 115 110 अशे पर लिटर पेट्रोल आनी डिझल जाल्लेले आसा। सो आयज जी म्हारगाई आसा, गॅस सिलिंडर तेन्ना 5 रुपया वाडलो 2 रुपया वाडले जाल्यार केदो व्हडलो इश्यू करताले। आयज सिलिंडर खंय पावलेलो आसा, हजराचेर तेंकलेलो आसा। सो आयज जी म्हारगाई आसा हेजेर लोकांक अवेरनेस करपाक लागून आयज मुद्दाम पी चिदंबरम आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलो। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।